साद्या काळाचो तिसरो आयतार जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी हाची सर वाचपां आमकां जेजूच्या मिसां विशांत नियाळूंक उलो दिता. पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत अरण्यांत वेता आनी थंयसर देवान ताका दिल्ल्या मिसांवाची तयारी करता. देवसार ताका तिळता आनी ताळता जाल्यारय देवसराच्या खंयच्याच बुलोवण्याक आनी पिसवण्यांक सांपड नासतना देवा मुखार सदैव तो जाता. देवाचें मिसांव उक्तावण करचो वेळ भरून आयलो आसतना खंय तावन सुरू करचें म्हूण चिंतून ताच्या स्वंत गांवांत नजरेतांत अशा सिनोगोगांत एका सब्बाता दिसा भितर सरता आनी इजाया प्रवाद्यान ताच्या विशांत बरयल्ल्या ग्रंथांत वाचून आपल्या मिसावांक तो सुरवात दिता. सबार ताच्या जाणवायेक बोलतात पूण आनी सबार ताचेर रागान पेटतात. जेजूचें उतर आयकल्ले सबार जिवितांत परिवर्तन जातात आनी जिवीत जोडून घेतात. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवाक जेजूचें उतर सुरविल्ली पवित्र सभा बांदूंक उपकारलें आनी आदार जालें. ताचें उतर तिरस्कार केल्ल्यांक दैवीक अनुभवाचो संतोश चाखूंक मेळूंक ना. सर्वांनी साल्वार जावंक जाय म्हूण देव आशेता. तर जेजूच्या मिसावांचो शेवट समजया आनी देवाच्या साल्वासांत भागीदार जावंक ह्या संभ्रमांत कुरपां मागून घेवया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप इस्रायल परजेक देवा सांगात करार महत्वाचें घडीत जावन आसलें म्हणलें सत उगडाप करता. देवान इस्रायल परजे मदलो करार थीर रावंक जाय तर नियमां तांच्या जिणेचें केंद्र जावंक जाय. नियमशास्त्र पाळचे वरवीं जिवितांत नवसणी जाता म्हणलें हें उतर आमकां परगटता. तें आतां आमी शीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप जेजू ह्या संवसारांत आयिल्ल्याचो उद्देश आमकां स्पश्ट करता. आमी सर्वांनी एकवटान रावंक जाय. आमी सबार जण आसल्यारय एकच कुडीचे सांदे आनी क्रिस्ताची कूड आमी एकवटान बांदून हाडूंक हें उतर आमकां आपोवणें दिता. तर हें उतर आमी शीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेन भाग्यवंत लोक जेजूच्या मिसावाचो ध्येय उद्देश आमचे मुखार दवरता. जेजू 40 दीस मागण्यांत आनी ध्यानांत करचेल्या उपरांत नजरेतांत सब्बाता दिसा सिनोगोगांत भितर सरता. थंयसर आसल्या लोकां मुखार ताच्या मिसावाचो ध्येय उद्देश कशें परगटता तें आतां आमी ह्या सुवार्थेन शीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर मुण्यारांनी आत्मे साल्वारकरच्या खतखतीत उर्बेन भरून सर लोकांक साल्वासावाचो संदेश परगटूंक आनी जेजूचें मिसांव सगळ्या संवसारार विस्तारूंक वावरूंक तांकां तुजी गटाय आनी बळ दी. दुसरें देशाच्या फुडाऱ्या पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां फावो जाल्ल्या हुद्द्याचो आनी अधिकाराचो महत्व समजूंक तांकां शाणेपण लाभय. तांणी तुज्या मोगान भरून सर लोकांचे मोगान सेवा करूंक तांकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां आनी प्रायवंतां पासून. दयाळा बापा, सर पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुजी बुजावण लाभय. पिडेस्तांक तांच्या कश्टांत सावकासाय आनी प्रायवंतांक तांच्या उतरप्राये तुजो सांगात आनी कुटुंबादारांत मोग लाभय. अशें तांणी बरवशान जियेशीं तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें जिविताक उक्ते रावच्या पासून. विस्वासी बापा, नव्या काजारी आनी तरणाट्या काजारी जोड्यांनी कुटुंबाचो मूळ उद्देश भुरग्यांक जल्मा हाडचें आनी तांकां ल्हान व्हड करचें आनी हें देवाचें येवजण कुटुंबा जिविताक म्हणलें समजून जिविताक उक्तें रावन सबार भुरग्यांक जल्मा हाडून देवाचें येवजण कार्यरुपाक हाडूंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें ह्या वेदी भोंवती जमल्या पासून. काकुळदारा बापा, ह्या मेजा भोंवारी जमले आमी सर भावार्थ्यांनी जेजूच्या मिसावाचो शेवट समजून तो आमच्या कुटुंबा जिवितांत अर्थाभरीत रितीन जिवंक आदार दी. आमच्या बऱ्या देखी आनी चाली वरवीं सबारांक जेजूच्या चडवणेंत भागीदार करूंक आमकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता.